दुसरे दिसा भारतात सापडल्यो 83,000 कोविड पॉझिटिव्ह केशी, 1,093 जणांक कोरोनाक लागून आयले मरण। भारतातलो कोरोना दुयेंतींचो एकूण आकडो पावलो 39,36,748 गांव शहरातले रस्ते पेड्ड्यार जाल्यातच, पत्रादेवी ते कोलवाळ मेरेनचो राष्ट्रीय महामार्ग दिता अपघातांक निमंत्रण। मडगावच्या शेटीच्या खुनाच्या आरोपाखाला जाल्ली 2 जणांक अटक, एकलो आयिल्लो शरण। 2 जणांचो अजून चल्ला सोद, खुना खातीर वापरिल्लो चाकू सापडलो खुनाचे सुवातेर। वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्या बिहारची वेंचणूक। बिहाराबरोबर हेर राज्यांनी घेतले 65 विधानसभा आणि संसदीय पोट वेंचणुको। जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयली नीट आणि जेईई परीक्षा पुनर्विचार याचिका। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळयात खबरो विस्तारान। भारतात सेगीत दुसऱ्या दिसा 83,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। 1,093 जणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। भारतातलो कोरोना दुयेंतींचो एकूण आकडो 39,36,748 पावला। 30,37,152 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। 8,31,124 एक्टिव्ह केसी आसात, जाल्यार 68,472 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। 66,659 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। भारतात आतां मेरेन 39,36,747 कोविड केशींची नोंद जाल्या। एक्टिव्ह केशींनी 8,31,000चो आंकडो हुंपला। 68,472 पेशंटांक मरण येयलां, जाल्यार 30,37,151 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात। भारतांतली सगळ्यांत चड कोरोना पिडीस्त 5 राज्यां। महाराष्ट्रांतलो आंकडो 8,43,000 पावला। आंध्र प्रदेशांतलो कोरोना केशींचो आंकडो बरोच वाडला। थंय 4,65,000 कोरोना दुयेंती आसात। तामिळनाडूत 4,45,000, कर्नाटकात 3,70,000 दुयेंती, जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 2,47,000 पावला। 8 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेश जंय रिकवरी रेट बरो आसा। दिल्ली 87.8%, बिहार 87.9%, अंदमान आनी निकोबार 87.6%, दादर आनी नगर हवेली 87.8%, तामिळनाडू 86.6%, राजस्थान 82.6%, नागालँड 81.5% आणि गुजरात 81%। कोरोनान जाम केल्ले संवसारांतले 5 देश। 60,11,000 केशी नोंदयत अमेरिका सगळ्यात फुडें आसा। उपरांत नंबर लागता ब्राझीलाचो, थंय 40,46,000 केशींची नोंद जाल्या। तिसरे सुवातेचेर आसलेलो भारतांतलो कोरोना केशींचो आंकडो 39,36,000 पावला। उपरांत येता रशियांतल्यो केशी 10,09,000 पावल्यात, जाल्यार पेरून 6,57,000 केशींची नोंद जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट GOA365। मडगावचो भांगरा वेपारी स्वप्नील वाळके, जाचो भर शारात खून जाल्लो, त्या प्रकरणातल्या 2 आरोप्यांक पुलिसांनी 10 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतल्यात। तिसऱ्याकय धरला, पूण अजून कोर्टा मुखार हाडलो ना। ज्या चाकवान स्वप्नीलाचेर घाय केल्ले तो चाकू खुनाचे सुवातेसावन 200 मिटरांच्या अंतराचेर सापडला। बुधवार दिसा स्वप्नील वाळके ह्या मडगावच्या वेपाऱ्याचो गुळी घालून आणि चाकवाचे घाव करून क्रूरतायेन खून केलो। 2 जाणांक पुलिसांनी धरले। एकलो शरण येयलो, जाल्यार 2 जाण अजून फरार आसात। मडगाव सारकेल्ल्या भर शारात दिसा उजवाडा लोकांचे हजेरेत हो हल्लो आणि खून प्रकरण घडला। वाळकेचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो व्हिडिओ सगळीकडे व्हायरल जाला। लोकांनी हे घडणुकेचो धसकोच घेतला। मजगती गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान DGPक बरयल्ले चिटयेत म्हटलां, राज्यात कायदो आणि सुवेवस्थेची स्थिती चिंता करपासारकी जाल्या। ताणें निकत्याच जाल्ल्या मडगावच्या खून प्रकरणा विशीं चर्चा केली, तशेंच कांय तेंपा आदीं मेरशे जाल्ल्या गँग वॉराची याद करून दिली। ते भायर उत्तरेंतले रेव पार्टे ड्रग्स सापडिल्ले हाचे कडेनय DGPचे लक्ष वेधले। GOA365 खातीर मडगावच्यान संदीप तुयेंकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार, पळोवया फुडल्यो खबरो। पत्रादेवी सावन कोलवाळ मेरेनचो उत्तर गोंयांतलो राष्ट्रीय महामार्ग मरणाचो मार्ग जावन रावला। पावला पावलार फोंडकुलां पळोवपाक मेळटात। तातूंत चिखलाचें उदक भरून रावला, देखून सर्कस करीत वाहनां चलोवपी पडटात। अजूनय ह्या हायवेचें काम चालू आसा, पूण जंय बायपास आसात थंय पोरण्याच रस्त्यांचो वापर जाता। ह्या रस्त्यांचेरूय मोठ्या प्रमाणात फोंडकुलां आसात।
राज्यातल्या सगळ्याच रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. सरकारान रस्त्यांची दुरुस्ते वांगडा दुचाकी चारचाकी कोणाचेंच चिंतूंक ना. पूण रस्तो हो उदरगतीचो मार्ग अशें मानत गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचें दुख्ख गोंयकारां म्हऱ्यांत मांडलां. लाख मोलाचो लोकांचो जीव वाटावचो इतलीच अपेक्षा. तू गाडी चलयणार मी गाडी व्यतिरिक्त काय सांगा रस्तो कसो हा याची वस्तू ती दिसता मरे. टू व्हीलर वाले मोठ्या गाडयेचा तरी बरं असत. टू व्हीलर वाले वगैरे खंय खड्ड्यान पाणी भरलेलं असत जाल्यार कळना ना तांकां. अर्ध फुटाचो होणको असो ना म्हटले तरी गाडी फुटले नेताले आपण रावाचा पट्टा होणक्यान पुढे गाडी घालू शकता नाही. तू साईड दिवची पट्टा रावान रात्रीच्या टायमार बी तर मोठे गाडी येतात तर डिपर मारणार आणि कळना ना. हेतून जास्त त्रास टू व्हीलर. आयज ही परिस्थिती तुमकां दिश्टी पडटा रोडाचेर. लोक येतात ते भायले लोक आयज विजीट करतात. आयज बॉर्डर ओपन केल्ली आसा. ट्राफीक वाडलो परतो. नॉर्मल रुटीन जो ट्राफीक आसलो तसो आतां स्टार्ट जाल्लो आसा. आणि ह्या अशा परिस्थितीन जे वेगवेगळे जंक्शन जे हांगासर आसात जेची कामां चालू आसात फ्लायओव्हर म्हणात किंवा हो कॉन्क्रिटीकरण जे चालू आसा रस्त्याचें त्या संदर्भात डायव्हर्जनां खूब जाल्लीं आसात. आणि ही डायव्हर्जनां भायल्या गाडयांच्या जाल्यार अजिबात लक्षान येनात. थंयसर प्रॉपर तेंचे सायन बोर्ड्स किंवा जे रस्ते ते जे तरेन करपाक जाय आसलो जो स्टँडर्ड मेंटेन करपाक जाय आसलो तो खंयच दिश्टी पडना. जी फोणकुलां आसा त्या फोणकुलान गाडी वयता आनी उसळटा. तातूंत 4 व्हिलराचे सुद्दां अनेक एक्सिडंट जाल्ले आसात. ऑलरेडी आमी खूब फावटी मेमोरंडम किंवा त्यांच्या लक्षान कन्सर्न ऑथॉरिटीच्या हायवे ऑथॉरिटीच्या हाडून दिल्ले हे पण त्याचेर कांयच दिश्टी पडना आमकां जाताना. सरकार न्हिदला काय ते खातें सुस्त जालां कांयच कळना आमकां. हांव परत एक फावट तुमच्या माध्यमांतून परत एकदा मागणी करता की हे जे डायव्हर्जनां आसात ती व्यवस्थीत तेंच्यांनी परत सारकी करची. रस्ते आणि PWDची कामां सरकारी पद्दतीन चल्ल्यात. कुंकळकाराकय तोच अनुभव येता. थंयच्या थळाव्या आमदारान कुंकळचे रस्ते दुरुस्त करपाक सुरवात केल्याय बी ते भायर आडावन उरिल्लीं कामां चालीक लायतलो अशें ताणें मिडियाक उतर दिलां. ते खातीर ताणें PWDच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेवन कांय सुचोवण्यो केल्यो. जे आमगेले हो एक्सिडेंट जोड जाला खंय आग्रामोर टू गुडी तुमी चोयला आसतलें कितू वर्सां ती गाडी पडटा. एवरी विका 2-3 गाडी थिंगा आसता एक्सिडेंट जाताय सारके. सो हांवें थिंगा तो एक 5 crore एस्टिमेट केला आनी ती फायल TS जावन आतां टेक्निकल सँक्शन जालें आनी आतां जे फायनान्शियल एप्रुवल जे फायनान्स डिपार्टमेंटान हालीं उरलां तितलें उरलां. सो CMान इंस्ट्रक्शन दिलें म्हणटरी ती फायल ती पळय टेंडर कोण घेता हांव तेच फाटल्यान सगळीं उरलो कामां जातलीं. जे आमगे मेन कुंकोळे जे म्युनिसिपालिटी टू आंबावल्यान जे MDR पटी रस्तो एक पोटवच पडले तेवूय काले काण घेयले आनी तेणी म्हाका सांगितलें कंप्लीट जालें म्हणून तांकां परत इन्स्पेक्शन करपाक लागलें. होरें ते कंप्लीट जाले ते चोवपाक आनी आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे पोटफोल्स आसाय तेवूय तांकां चॅक करपाक धाडय. ते पॉटोल सम कॉन्स्टन्सी पॉटोल अशें कुंकळे कॉन्स्टन्सी कुंकळे आंबोली हय ते आतां काडला हालता. येस्टरडे इट इज ट्यूजडे कंप्लीट केला. एक वेळ कित्याक जालो तुमकां हें करपाचें? ना इट वॉज हेवी रेन वॉज देयर. बट आतां सगळें कंप्लीट आनी फूल कॉन्स्टन्सी तुमी काडटले हे पोटोल? या वॉट वेरेवर इट इज देयर पॉटोल काडटले सगळे कडेन. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार आणि कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. सरकारी कर्मचाऱ्यांक फ्लॅटां खातीर दिल्ली 300 कोटींची लोन सेक्युरिटी सरकार फाटीं घेवपाक सोदता. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो HBA निधी तांच्या पगारांतल्यान कट जाता पूण बँकेत मात जमा जायना. ताका लागून गोवा फॉरवर्ड पार्टीन विरोध केला. सरकारा बरोबर बँकाकय शिटकावणी दिल्या. तांणी सरकारी नोकऱ्यांचेर जिणे कडेन खेळचे न्हू पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी सांगला. ह्या संदर्भात शुक्रारा सकाळी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी आणि वावुरप्यांनी पणजे लेखा संचालकाक घेराव घालून निषेध उक्तायलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांक फ्लॅटा खातीर सरकारी गॅरंटी दिल्ली जी आता सरकार काडून घेवपाक सोदता. तशें करपाक मेळचें ना अशें गोवा फॉरवर्डाचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर गोवा फॉरवर्डाचो जनरल सेक्रेटरी मोहनदास लोलयेकार आणि उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत मिडिया कडेन उलयले. पळयात. जेन्ना कोणी लोन काडटा सगळ्यांक खबर आसतलें लोन काडटना ताका सेक्युरिटी दवरतात. कोणी दोग जाण श्युरिटी रावतात आनी श्युरिटी रावतरीर ते बरी श्युरिटी आसा म्हूण सांगतरीर तो लोन सँक्शन जाता आनी बँक डिसबर्स करता. हातूंत गव्हर्मेंट श्युरिटी रावला. गव्हर्मेंटान तांकां गॅरंटी दिला 300 कोटीची काय कितें आनी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की सेक्युरिटी विड्रॉ करता. अशें जावंक शकना. बँकेचो मॅनेजर जर गव्हर्मेंटाची सेक्युरिटी जर विड्रॉ केली तर बँकेचो मॅनेजर ताका जबाबदार आसतलो. एक फावटी लोन डिसबर्स जातकीर तो पेड जाता म्हणल्यार श्युरिटी विड्रॉ करपाक मेळना. आनी हें जर प्रमोद सावंता सारक्या किंवा हांगाचे फायनान्स सेक्रेटरी हांकां जर खबर ना की जेन्ना तूं श्युरिटी रावता
तेन्ना तुवें लक्षांत दवरपा जाय की आपल्याले लोन तागे पेड जाता म्हळ्यार आपूण ताका श्युरिटी आसता म्हणून इन बिटवीन तूं श्युरिटी विड्रॉ करतलो म्हणटा जावंक शकना. आनी बँकेन हें नोट करपाचें की खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटान एक सांगपा जाय की आमी नवी श्युरिटी दिवचे नात. आमी गव्हर्मेंटान विड्रॉ करूं किंवा कोणें करूं तुमी जेन्ना हें दिलां आमी नवी श्युरिटी दिवचे ना. गव्हर्मेंटान 300 कोटी बँके कडेन दवरला म्हणटा तें दांदांत खोटें. गव्हर्मेंटान फक्त 300 कोटीची हें दिलां पूण जालें कशें की आमगेल्या फायनान्स मिनिस्टराक ताजें ज्ञान ना. ताका कोणी तरी ऑफिसरान सांगलें की ना पर्रीकार सरकारान 300 कोटी बँके दवरिल्ल्या ते 300 कोटी विड्रॉ केले जाल्यार आमकां इफी करपाक मेळटलो आमकां आनी खंय फॉल्क मारपाक मेळटली म्हणून ताका दिला ते काडले की आपल्याक मेळटली म्हणून. तागेले गैरसमज आहा की 300 कोटी ही फक्त पेपरावयली गॅरंटी 300 कोटी कॅश काडून दवरिल्ले नात. आनी हांव गव्हर्मेंटा बरोबर बँकेक वॉर्निंग दिता की तांणी सरकारी नोकराच्या लायफा कडेन खेळची न्ही. एम्प्लॉयीजांचे कितें जर जावंक जाल्यार मुख्यमंत्री पूर्णपणे हाका जबाबदार आसतलो आनी ही टू फेस द फ्रंट ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी ऑन दीस. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. सिनेमान पळोवपाक मेळटा तसो बर्निंग कार सीन शुक्रारा पळोवपाक मेळ्ळो. रोहन नायक आपले काम सोंपोवन कोलवा पुलीस स्टेशना कडल्यान आपले कारींतल्यान घरा वतालो. अचकीत डॅशबोर्डा वयली तांबडी लायट ब्लिंक जाता आशिल्ल्याचे ताचे नदरेक आयले. गाडी थांबोवन रोखडोच तो गाडये भायर आयलो. गाडयेंतल्यान धुंवर येवपाक लागिल्लो आनी पळयता म्हणसर कारीक उजो लागलो. वेळसांवा बिरेस्तारा राती कडेन ही घडणूक घडली. गाडयेचो उज्यांत लासून गोबर जाला. गाडयेंतल्या तंत्रीक इबाडाक लागून हें जाल्लें आसूं येता असो पुलिसांक दुबाव आसा. वेर्णेचो पुलीस सब इन्स्पेक्टर श्रीधर कामत सांगता ते प्रमाण वेळसांवच्या ज्युबिलंट हॉला कडेन एके पोलो कारीक उजो लागिल्ल्याचो कॉल वेर्णा पुलिसांक येयलो. पुलीस रोखडेच ते सुवातेर धांवून गेले. तशेंच उजो पालोवपी दळाक तेंच्यांनी कळीत केलें. सो 2 सुमार आमकां एक फोन कॉल आयलो फ्रॉम कंट्रोल रूम PCR पणजे informing that one 4-wheeler has caught fire at near Jubilant Hall in Welsound. So accordingly we immediately proceeded to the spot. Within 10 minutes we reached the spot and we found that one vehicle belonging to one Mr. Rohan Naik has caught fire. Rohan Naik is a police constable who is attached to Kolwa PS. So we immediately contacted fire brigade. Fire brigade came and doused the fire. Again during inquiry we found out that Rohan Naik was proceeding to his residence late at night after finishing his duty, and he while driving he saw one red color light in the ignition in the dial saying danger. So he immediately stopped the vehicle, put off the vehicle, waited for some time and got out of the car. Then again he sat in the car and he started his vehicle and he started moving, and when he reached at the Jubilant Hall, Welsound, again he saw the red light coming in the ignition. So he again got down and went at some distance and waited, and in some time he saw a dust smoke coming out from the car. So that time he immediately contacted the police. So immediately we rushed to the spot and the further inquiry is in progress. गोवा 365 खातीर वेर्णेच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विजनरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे खातेधारक अजूनय बेजार आसात. बँकेन खातेधारकांचे पैसे दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांणी शुक्रारा बँके आड पुलिशेंत कागाळ केली. तुमच्या कश्टाचो सगळो पयसो तुमी बँकेत दवरला आनी जेन्ना त्या पयशाची तुमकां सामकीच गरज आसता तेन्ना तुमकां तो मेळोंक ना जाल्यार कशें जातलें? अवतिकाय जातली. अशीच परिस्थिती कोलवेच्या लोकांचेर आयल्या. बँकेन पयशे दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान बेजारिल्ल्या लोकांनी बँके आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. बँकेन त्याच्या पैशाचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोपूय तांणी केला. पळयात लोकांचें म्हणणें. आमी जायती सेवरल फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवारी आमकां सेवरल नोटिसीस ही सगळी नोटिसां तांकां सर्व केलें थ्रू कोलवा पुलीस आनी एआरसी ऑफिसांतल्यानूय बीन सर्व केलें सगळ्या स्टाफाक. पूण कोण येनासलोलीं. ही 2 दीस येताय 10 दीस येनासता रावताय. तेशें कोन्न आतां फ्रॉम द मंथ ऑफ जानेवारी आज पावले आमी सप्टेंबर जालो म्हळ्यार आयज पासून ती 1 दीस येताय 10 दीस येयनाय. आतां 2 दीस येयले 1 दिसा येयले. आपण फुल डे केला. फर्स्ट डे ऑन द डे ऑफ फर्स्ट सप्टेंबर तेमी फुल डे केला. 2 सप्टेंबर इवनिंग आमी इवनिंगूय येतली. आमी मॉर्निंग पावना म्हणटाय. पूण ही तेंगे ड्युटी हे तेमगे फील्ड वर्क आसलोलें आख्खें करपाचें. फ्रॉम हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिता की आतां
डे टू डे कॅश बुक आसता तो हुंयच्या बँका वसाय डेली एंटर करपा आसता एंट्रीज तितून एमी हे ब्रांचांक डेली एंट्री केलो नाही एंट्री करपा आसल्या पासून तांकां एक ऑप्शन दिलोले लायन मार आनी चॉकला सिग्नेचर मार आनी थिंग बरोय लेटली एंटर्ड म्हूण एंट्रीज घाल म्हूण तेशें बाबा तेश म्हूण सांगला ते सांगता हांव कोण काय म्हूण म्हाका हांव आतां थ्रू मिडिया सांगता म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला एआरसी ऑफिसान फ्रॉम पेंजीम रजिस्ट्रार ऑफिस आणि हितून गोविंद गावडेन आमकां इन्स्ट्रक्शन दिला की वचोन PIA सांग कोलवा खुंयच्या PIA सांग की स्टाफ येयना येता ते आमकां तांकां वचोन रिपोर्ट कोर येयना जाल्यार आनी PIA कितको एक्शन घेयना तो आपोवन चोयतलो हे आमकां गोविंद गावडेन एश्युरन्स दिलोले सो ते एश्युरन्साचे आमी 31स्टार हिंगेन आमी तेजे वॉलिटा कित्याक येयले ना ते हें केलें सो तो नोट हांवें त्या दिसा दिलोलो की तितू कोलवा स्टाफ आपयलोले आनी हांवें त्या दिसा वॉलिटा कित्याक मेन्शन केलोलें कित्याक वॉलिटा कडेन चाई आसताय ते ब्रांचाच्यो तुमचे शी इज अ कोर कमिटी मेंबर म्हणजे कितें दिल जाल्यार म्हाका कितें हेल्प जातलें आनी तेका हांवें धाडलो हेका सांगो आनी हांव तेका सदां सांगतालो म्हाका एस करता मागीर ते म्हाका भायर जायत पास बुजवण दिता जेवेर तूं बिनाका तूं हें राव काम राव कूल राव म्हणपाक तुका हांवें तो तेका नोट धाडलो मुको आतां आनी सुसो जायना कित्याक एकलो मुगेलो कस्टमर तेगे जायते जाता लाखांनी पयशे जाताय तेका बँकांतल्यान नोटीस येयली खंय लोन काडलो तेका बँकान नोटीस धाडली आमी तुगेलो ऑप्शनाक घातलें आतां थाली आसून तें घर जावं बाट ऑप्शनाक घातलें हांव रिस्पॉन्सिबल जालो ना त्या पासत हांवें नोट बरयल्लो म्हाका जायना आनी म्हाका कस्टमर आजून देखून म्हाका म्हणटा आपल्या पयशे केदो दिता गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. आता मारूया राष्ट्रीय खबरांचेर एक नदर. बिहार विधानसभा वेंचणूक आणि वेगवेगळ्या राज्यांनी 65 विधानसभा आणि संसदीय पोट वेंचणुको एकाच फावटी घेतले. वेंचणूक आयोगान शुक्रारा जाहीर केला. दुसरीकडे नीट आणि जेईई परीक्षा घेवपाच्या निर्णयाचो पुनर्विचार करपाविशीं घातिल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर मारली. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो पोट वेंचणुको प्रलंबीत दवरपाविशीं वेंचणूक आयोगाचे बसके उपरांत हो निर्णय जालो. नीट आणि जेईई परीक्षा घेवपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्ली. मजगती 17 ऑगस्टाच्या आदेशाचेर 6 राज्यांच्या मंत्र्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्ली. हे याचिकेचेर शुक्रारा सुनावणी जाली. सर्वोच्च न्यायालयान ही याचिका भायर मारली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बोरी शिरोडे वाठारात जायते कडेन लायटीचे खांबे आणि ट्रान्सफॉर्मर आडवे जावन रावल्यात. केन्नाय ते घालून घेवपाक शकतात असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. जाल्यार शिरोडेचो आमदार सांगता 38 कोटी रुपया मोडून जमनी पोंच्यान केबल घालतले. कांय कडेन नवे ट्रान्सफॉर्मर येतले जाल्यार कांय कडले दुरुस्त जातले. अशें केल्ल्यान शिरोडेच्या लायटीच्या प्रस्नाचो निकाल लागतलो अशें आमदाराचें म्हणणें. बोरी शिरोडे वाठारात विजेच्यो बरेच समस्या आसात. साबार वाठारांनी ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान खांब्याचेर ओडिल्ल्यो वायरी पोरण्यो जाल्यात. कांय कडेन लायटीचे खांबे तिरपे जाल्ले दिश्टी पडटात. जाल्यार कांय कडेन ट्रान्सफॉर्मरय आडवे जावपाक लागल्यात. ते केन्नाय घालून घेवपाक शकतात. वीज तारो जाल्यार झाडांच्या मदल्यानय गेल्ल्यो दिश्टी पडटात. त्यो तुटून पडल्यो जाल्यार अपघात जावं येता. पळयात लोकांचे गाराणे आनी आमदारान दिल्लें उतर. काही दिसांनी सकयल पडपा आसा जाता तितले बेगीन ते रिप्लेसमेंट करचे म्हणून बँड जाल्लो सारको बँड जाला खांबो सगळे अशें जाल्यार सद्याक चडशे खांबे वायर बी सगळे पोन्नी जाल्ले आसा नवीन घालच्यो सामक्यो आनी हो खांबो कितले दीस जाला बँड जाल्ले आसा कोणाची पडचे पयलीं सारको करचे म्हणून एक दोन कडेन एक मुळाय म्हणटा त्या वाड्याचेर आनी दुसरें रायचे मळ म्हणटात. हे दोनूय कडेन 2 नवीन ट्रान्सफॉर्मर्स इन्स्टॉल जातले जेणे करून थंय त्या 2 एरियांनी लायटीची सुदारणा जातली. प्लस फूल पंचवाडींतल्यान अंडरग्रावंड केबल 13 कोटी रुपया खर्च करून अंडरग्रावंड केबल घालपाची काम जें आसा पळय न्ही तें डिसेंबराक सुरू जातलें. 10 कोटी ऑलरेडी सँक्शन वर्क इज गोईंग ऑन फॉर बोरी आनी शिरोडा विलेज टू इम्प्रूव द एक्झिस्टींग लायन्स ओवरहेड लायन्स. ओके तातूंत भितर जवळ जवळ 10 ट्रान्सफॉर्मर बदलतले आमी नवीन घालतले. 10 ट्रान्सफॉर्मर्स रिपेर करतले म्हणजे एनहान्स करतले. अशें करून सादारणशे 20 ट्रान्सफॉर्मराचें काम जातलें विथीन दीस 10 crores. ओवरहेड लायन्स बदलपाचे खांबे बदलपाचे जवळ जवळ 600 सुमार खांबे नवीन घालतले. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.